मोगचनो आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी बागयोन फ्रांसीस शेवेरा भाशेन पुवीस सभेंत बागेलीपणांत आमी जियोया. आमच्या जिवितांत बागेलीपण उखलून दवरतले हांव जाल्यार पयले सुवातेर बागेलीपण हें कितें तें समजुची गरज आसा. हें बागेलीपण हें मन आमी घडोवन येवच्या अंतरराष्ट्रीय सिनड परिशद जावचो आसा तांतलें मन तें. बागेलीपण हें उतर घोडेक व्हडलें जायत. घोडेक जायते फावटी आमी आयकूंक ना जायत. पूण सादेपणांत हाचो अर्थ म्हळ्यार जे भाशेन आमची कुडीचे दर एक सांदो एकामेकाक सांगात दिवन एकामेकाक आपलो वावर करूंक आदार दिवंक आख्खीच कूड बरी सांबाळूंक वावुरता. आमीच ती जायते फावटी आमचोच मोग करिना. आमचेच भलायकेची आमी काळजी घेना. पूण आमचे भितरले आसात आनी भायर दिश्टी पडटा ते दर एक सांदो एकामेकाच्या सांगाती एकामेकाक आपलें काम करूंक एकामेकाक तेंको दिवन एक कूड बरे भाशेन सांबाळूंक वावुरतात. देखूनच बागयोन पावलो आपले चिठीन म्हणटा बागेलीपणान जियात. पवित्र सभा एक कूड जेजू मस्तक आमी सांदे बरोबर रावून आमी केलें जाल्यार आमचें जिवीत आनी दुसऱ्यांचें जिवीत आमी फळां बरीत फोलवंत कोत्तले. बागयोन फ्रांसीस शावेरान आमच्या गोंयांत येवन सादे लोकांक बरोबर घेवन देवाचो वावर फुलवंत केलो. बागेलीपणान जियोप म्हळ्यार पयले सुवातेर एक हावेस आसप. वो हावेस एकामेकाच्या सहकारान फुडें व्हरप. बरोबर येवन दर एकल्यांत आपली सूचना दिवप. कोणाचें सूचना मत बरें वो वायट कोण दिता ताचेर दल्लोलें आसना. पूण दिल्ले सुचोवणी ताची मोलावणी करतात. कितले फायद्याचें जातात तें पळोवन बरोबर सगळे मन हाडून एक कार्यक्रम तयार करतात. आनी हो कार्यक्रम तयार केल्या उपरांत जण एकल्याचे कविते प्रमाणे तो वांडटात. आनी तो वेव्हारांत घाल्या उपरांत तो चालीक लायल्या उपरांत रोखडोच थोड्या काळांत मोलावणी करतात. आनी मोलावणी केल्या उपरांत वयर सकयल कितें आसा जाल्यार तें भरून काडून फुडली वाट सांडटात. हें गरजेचें. फळां बरीत आमचो वावर फळां बरीत जातो जाल्यार हें गरजेचें. पूण ताचे वयर आनी कितें दोन गरजेचें आसात तें म्हळ्यार दर एकाक वांगड्याक मानान लेखप. तो खुंयचो कोणा गेलो तें पळयनासतना ताज्यान आमचो प्रोग्राम आमचो प्रोजेक्ट आमचो प्रकल्प कसो भशेन तो फळादीकपणान चालीक रावं येता तें ताचेर दवरलेलें आसा. देखून दर एका वांगड्याक मानान लेखप हें चड गरजेचें. आमची भास आमचें उलोवप आमचें उतर हाका पदवी आसा. हो प्रकल्प हो प्रोजेक्ट फुडें वयतो जाल्यार दर एकल्या मनशाचे होक सांबाळची गरज आसा. दर एकल्याक उणेपण बगून दिवचे सुवातेर इल्लेशें पासून बरें जालां ताका शाबासकी दिवची आसा.
चुकलां ते बरे भशेन सांगूंक जाता आनी हे भाशेन आमचो प्रोजेक्ट आमचो प्रोग्राम फुडें वयता. आनी सगळ्यांक अदीक आनी अदीक गरजेचें म्हळ्यार आमचे मदें आसूंक जाय तें म्हळ्यार आमचें न्हय हें हांवें केलां. आमचें म्हणटा तें चड गरजेचें. हें मन कितें तर बरें जातलें जाल्यार आमचें म्हणूंक गरजेचें. बरें जालां जाल्यार आमचें, चुकलां जाल्यार आमचें. बरें जालां तेन्ना म्हजें आनी चुकलां तेन्ना तांचें न्हय, आमचें. सगळे वेळार आमचें. आनी आमचें घेवन आमी जेन्ना हें मन घेवन कसलोय कार्यक्रम करता तेन्ना तो सुफोड जाता. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान तो येसस्वी ह्या गोंयांत जालो. 6 म्हयने ताणें सुमार वावर केला गोंयांत येवन वचोन पर्यंत. 6 म्हयने एक सारको गोंयांत आसलो. पूण इल्लेशे कुडक्यांनी तो गोंय आसलो तेन्ना हो वाव ताजो सुफोड जालो जाल्यार न्हयच गोंयांत पूण दुसऱ्या आजियेच्या प्रांतांत, कित्याक ताणें ही सौभागिरीपणांत वावरूंक ताणें प्रयत्न केलो. गोंयांत आयलो तेन्ना ताणें गांवच्या लोकांचो आदार घेतलो. ताची भास तांची शिकलो. ह्या गांवची परिस्थिती ह्या लोकां वरव्यान शिकून घेतली. वेगवेगळे प्रश्नांक कसो जबाब दिवचो, देवाचें राज ह्या लोकां बरोबर कशें सारचें ह्या लोकांक ताणें विचारलें. तांचे बरोबर हो कार्यक्रम केलो. आपणाचो कार्यक्रम हाडून ह्या लोकांचेर थापलो ना. आमचो कार्यक्रम तयार केलो. देखून हो कार्यक्रम लोकांक ताचे बरोबर वावतऱ्यान आपणायलो. तांचो जालो, आमचो जालो. हो आपणायलो कार्यक्रम आमचो जातोच तांणी तो चालीक लायलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान दोतोन गांवच्या लोकांचे भाशेन शिकयली आनी देखून ताका अदीक पाळां लागलीं. सगल्यांक ताणें जागो केलो. वाडलोल्यांक ताणें संदेशकार कशे घेतले. तरणाट्यांक आपणें शिकयलें, कित्याक ते पवित्र सभेचे फुडारी म्हूण फुडले फुडारीपणाक पवित्र सभा अदीक आपूण आसूं ती चलचे खातीर तरणाट्यांक तयार केले. भुरग्यांक ताणें रायम्स ट्यून घालून तांकां दोतोन शिकयली आनी तांकां आपल्या घरांत वचून आपल्या आवय बापायक दोतोन शिकोवपाक, क्रिस्ती तत्वां शिकोवपाक ताणें तयार केलें. ह्या ताच्या वावरांतल्यान ताणें एकाच बरोबर जायते कुटुंब शिकून घेतले. आपलो वावर एकल्यान करूं येता तो सबार जाणां बरोबर करून ताणें तो जैताक पावलो. जेजून तेंच केलें. जेजू सर पदवेदार आसुनूय ताणें शिसांक विचून काडून आपलो वावर फुडें व्हेलो. उतरान करूं येता आसलें पूण ताणें दुसऱ्यांचो आदार घेतलो. अशोक्तांचो आदार घेतलो. आयच्या शुभवर्तमान पळयलां एक हारवी आसले, शिकप घडयेक नासलें जायत तांकां, पूण तांकां ताणें वापरले. सगल्या भाशेच्या मनशांक ताणें घेतले जे आपलेपण सोडून ताजे बरोबर येवंक तयार जाल्यात तांकां. जेजून ह्या साद्यांक मनशांक विचून काडले आनी तांकां ताणें बदलले आनी बदल हाडपी खोमीर केले. He made them, he changed them and helped them to change others, prepared them to change others. पूण हें जातोय जाल्यार जाणी जेजूचो पाटलाव केलो, तांणी आपलें कितें आहा तितलें सोडून जेजूक तांणी आपल्या जिवितांत भितर घेवंक जागो केलो. आमी तर जेजूची पाटलाव जातली भाग्योन फ्रांसिसाची देखूय घेवंक जाता. ताणें पयलो जरी तो संवसारी मनान जियेतलो, आपणाक जाय तें करूंक सोदतालो, जेन्ना ताका देव मेळ्ळो ताणें देवाक आपल्या जिवितांत राजवट सुरोंक दिली. पिडे वेळार, कश्टां वेळार, त्रासां वेळार, ओकमाना वेळार, सगल्या वेळार ताणें ताका चिटकून रावून आपली देवाची येवजण आपले सवे आसा ती फुडें व्हरूंक आदार जालो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास केला. शुभ वर्तमान परगटा ताची पावलां सोबीत आशिर्वादान भरलेली मनशां ती. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आशिर्वादान भरलेलो
आनी आमकां तो आशिर्वाद मेळूंक ताणें आमकां देवाची खबर दिल्या. आमकांय ताणें क्रिस्ताशी ओडून व्हेल्यात. आमी आशिर्वादाची मनशां जावं, आमी बदल हाडपी मनशां जावं, आमचे जिविताची बदलणी करून आमी आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगडचें कार्य आसा. बावतिजमान थावन हें कार्य आमकां दर एकल्याक दिलेलें आसा, तें पाडचें आसा. खेरीत भाशेन आज जेन्ना आमकां आयज हो दीस आपोवणे पासत, देव आपोवणे पासत भेटयलेलो, त्या दिसा आमचें लक्ष इल्लेशें देव आपोवणी आमचे मदें वाडूंक दवरची गरज आसा. देव जायत्या दादल्यांक वस्तुऱ्यांक आपयता, पूण हें आपोवणें सोदून काडूंक दर एकल्याची आमची गरज आसा. हें आपोवणें फुलोवंक वाडोवंक दर एकल्याची गरज आसा. आमी जायते फावटी आमी ल्हान आसतना कोण ना कोण आमकां विचारतलो, बाबा तूं पाद्री जातलो मरे, बायको तूं माद्री जातली म्हणे. आयज हें आयकूंक येना. घोडेक जायते जाण पाद्री माद्री हें उतर घोडेक आयकूंक तांच्या घरांत येना जायत, शेजाऱ्या मदें आयकूंक येना जायत. ते घोडेक ताका लागून घोडेक देव आपोवणी आमच्या घरांत उणी जाल्यात, आमच्या गांवांत उणी जाल्यात. आमी परतून ही चाल बरी चाल आसलेली ती आपणावची गरज आसा. मागीर तो फुडें वचूं ना वचूं आमचें नातें, पूण उगडास करूंक, देव आपोवण्याचो उगडास करूंक आमकां देव आपयता. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमच्या यात्निकांचें, आमच्या म्हत्वाचें बरें उलोवं येता. दर एका मनशाच्या जिवितांत बरें आसा, चुकी आसात. चुकी येवन यात्निकांक म्हत्वाच्यांक सांगची गरज आसा. तांच्या जिविताची नवसोडणी जावची गरज आसा. तिसरे सुवातेर घोडेक आमच्यान जेन्ना आमचे सिमनारीज आसलेलीं वो म्हत्वाच्या घरां येतात, हॉलिडेयांक सुटयांक येतात, तेन्ना तांकां बऱ्यो सुचना दिवं येता. आमच्या आकारणेचीं घरां आसात, त्या आकारणेच्या घरांनी दर एकल्यान आमच्या एक्सपर्टीज आसात, कुवेती आसात, ह्या एक्सपर्टिजांची इल्लीशी तांकां ओळख दिवं येता. आमचे मदें जायते शिकणार आसात. समाजांत बरो मोठो वावर मोठ्या जाग्याचेर वावर केलो आसा. बागेलीपण घोडेक तांणी आपल्या वावरांत वापरलां जायत. तेंच तसलीं मनां जीं कितें बरीं आसात, एकचार घडोवंक येतात, आपल्या कितें एक्सपर्टीज आसात, त्यो सिमनारिस्तांक वो म्हत्वाच्या घरांनी दिवन अदीक आमची पवित्र सभा गिरेस्त करूं येता. देव आपोवण्या खातीर गोंयांत 3 कमिशन आसात. ऑनगोईंग फॉर्मेशन फॉर प्रिस्ट, डायसजन वोकेशन फॉर क्लर्जी, डायसजन क्लर्जी, आनी त्याच बरोबर सोमेस रिलिजियसा खातीर वोकेशन प्रमोशन हे जोमे आसात. हांकां सांगात करुया. त्याच बरोबर आमचे जाणटे पाद्री आसात, म्हत्वाची भयणी आसात, जाणटी आसात, तांकांय भेट दिवया. आमच्या आर्थीक दुडवांचो आदारूय तांकां पावोवया. आनी आमी दर एकलीं आसा ती आमी जेजूचे मिसां फुडें वचचें आसा. देखून दर एकल्यान आमच्या फिरगोजांनी जायते भाशेचे एसोसिएशन आसात, तांची वांगडी जावची गरज आसा. सगळीं थोडीच आसात ती जायते फावटी त्याच जायते एसोसिएशन तीच आसतात मनशां, पूण ना, देवान दर एकल्याक आमकां एक एकले एक खेरीत गूण दिलेलो आसा, खेरीत आपोवणें दिलेलें आसा. उमके भाशेची सेवा करूंक आमकां देव दर एकल्याक कोणें देवान म्हाका कितें करूंक आपयलां तें सोदून काडून त्या संस्थांनी भितर सरची गरज आसा. आनी संस्थांनी भितर सरता तेन्ना आमची आकारणीची शिबिरांनी वांटो घेवन अदीक आमच्या वावराची ओळख घेवची आसा. तेन्नाच की आमचें मिसांव फुडें बरे भाशेन वेतलें. नाल्यार भगवत आमी फकत परबां करूंकच उरतले, भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे परबेकूच येतले, पूण भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावंक घोडेक फाटीं उरतले. आमचो वावर आमचे वाटेन आमचो वावर आमी करुया. आमचे फिरगोजेंत आमी सोबागिरीपणांत जाता तो वावर आमी दिवया. ह्या वरवीं आमी सोमेस्त न्हयच भाग्यवान फ्रांसीस शावेर, पूण आमी सोमेस्त देवाची परगटणारा शुभ वर्तमानकारां जावंक, आमचीं पावलां शुभ जावं. ह्या मिसाचे भेटेन आमकां दर एकल्याक देवाच्या हातांत घालुया.